रवी बाबाचे वेलविशर्स आमचे एका उतराचेर इतले शॉर्ट नोटिसीचेर तुमी सगळे हांगा आयले म्हूण सगळ्यांत पयलीं हांव तुमकां हात जोडून नमस्कार करता. रवी बाब बहुजन समाजाचे आनी आमचे गोंयचे एक मोठे लिडर आसात आनी ते तांकां आमी हांव रवी बाब म्हणटालो. खूब जाण तांकां पात्रांव म्हणटाले. म्हज्या प्रमाणे ही इज द रायट वे टू से चॅम्पियन ऑफ द कॉमन मॅन. ते 14 तारखेक आमकां सोडून गेले आनी हे एक गोंया खातीरूच न्ही जाल्यार गोंयकारां खातीरूय बी हो एक खूब मोठो लॉस जावन आसा. तांचें कॉन्ट्रिब्युशन ते आमदार न्हू आसूं नाल्यार खासदार आसूं, मिनिस्टर आसूं नाल्यार चीफ मिनिस्टर आसूं, हे गोंया खातीर खूब मोठें आशिल्लें. ल्हान ते म्हान सगळे लोक तांकां खूब मानताले आनी सगळ्यांचो तो एक आवडटो लिडर आशिल्लो, आवडटे नेते आशिल्ले. कोणीय जेन्ना तांच्या म्हऱ्यांत कामां घेवन वताले तांच्यांनी केन्नाच भेदभाव केलो ना. हांव तांकां खूब दां मेळ्ळा. ते सदांच सांगताले आपूण एक गोंयकार म्हणून पळयता आनी तांची कामां करता. तांच्यांनी केन्नाच तो व्हडलो मनीस जावं ल्हान जावं कास्ट क्रीड रिलीजन केन्नाच पळयलो ना. तांच्यांनी सदांच एक गोंयकार म्हणून तांची कामां केली. म्हजो आजो बाबू नायक तांचे ते खूब लागींचे मित्र आशिल्ले. तशेंच म्हजो डॅडी भाई नायक हांचे ते खूब लागींचे मित्र आशिल्ले आनी तशेंच म्हजेय बी ते खूब लागींचे मित्र आशिल्ले. प्रत्येक जनरेशना कडेन तांचो एक सेपरेटूच रिलेशन आशिल्लें आनी एक आपुलकीचें रिलेशन आशिल्लें. म्हणून आमी चिंतलें की जेन्ना ते आमकां सोडून गेले की जेन्ना आमचें इतलें क्लोज रिलेशन आशिल्लें आमकां अशें दिसलें की तांची एक मेमोरियल गॅदरींग मडगांवांत जावचें म्हणून आमी ही सभा हांगा ऑर्गनायज केली. आतां हांव हांगा चड उलोवचो ना कित्याक आज आमचे जे मानेस्त आमचे बरोबर आसा जे सगळे वेलविशर्स हांगा आयले ते सगळे तांच्यांनी रवी बाबा बरोबर चड काम केल्लें आसा. सो तांचो जो एक्सपिरियन्स आसा तो हांव हांगा आयकुपाक आयला. तशेंच तांचे जे एक्सपिरियन्सांतल्यान शिकपाक आयला आनी जे एक इन्स्पिरेशन घेवपाक आयला. आनी हांव सगळे गोंयच्या युथाय कडेन मागता की रवी बाब नायकाची जी जर्नी आसा तातूंतल्यान सगळे युथाक गोंयचें इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय आनी फुडल्या पिळगेक तांचें जें गोंया खातीरचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें खबर आसपाची खूब गरज आसा. आयची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार कित्याक तांचें गोंया खातीर कॉन्ट्रिब्युशन खूब मोठें जावन आसा. आतां रवी म्हळ्यार सूर्य आनी सुर्याक कितली गिराण जर आयलें जाल्यार तें बादना आनी कितली जर ढग आयली जाल्यार ताची जी किरणां आसा ती इतली पावरफूल आसता की कोणूच ताका ब्लॉक करपाक शकना. पूण जेन्ना आमी मडगांव हे मेमोरियल गॅदरींग करपाचें ठरयलें तेन्ना मडगांव एका देवाच्या मनशाक भरपूर तें खटकलें आनी फाटले 4 ते 5 दीस ताणें ह्या सभेक जे आमी मेमोरियल गॅदरींग करपाक सोदतात ते करपाक ताणें भरपूर गिराण लावपाक ट्राय केलें. म्हणून रवी बाबाचें काम इतलें पावरफूल आशिल्लें, तांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर इतलें पावरफूल आसा की कसलेंच गिराण ह्या सभेक लागूना. हाचो लायव्ह एग्जाम्पल म्हणटा तें तुमी सगळे हांगा जमिल्ले इतले मोठ्या संख्येन जे तुमी आयल्या ताचे खातीर हांव तुमकां मनाक आयल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एकदां रवी बाबाक श्रद्धांजली दिता. थँक्यू. आयज आमी हांगासर एक व्हड मनशाक श्रद्धांजली दिवपाक एकठांयले आसा. हो व्हड मनीस आमच्या सगळ्या मोगाचो सडनली आमकां नोटीस दिनासतना ह्या संवसारांत काम सोडून गेलो. तो सदांच म्हणटालो आमी हाडला कितें आनी व्हरतले कितें आनी आयज कांयच घेनासतना येयलो तसो परत गेलो. पूण आपली आठवण, आपलो उडास, आपले बर्थडे, आपले विचार आमचे मदें काय दवरून गेलो. आयज गोंयभर लोक शोक सगळो करता. प्रत्येक लोकांक रवी बद्दल उलोवपाची उमेद. रवीन कितें केलें, रवी कितें करून गेलो. एक साद्या घराण्यान, एक शेतकाराच्या घराण्यान जल्मान येवन फोंडा म्युनिसिपालिटीचो कॉन्सिलर जालो. 1918 इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. इलेक्शन सांडलो.
सांडल्या उपरांत कार्य सोडलें ना, कार्य करीत रावलो. 84 विधानसभेत पावलो, फोंडेच्यान पावलो. इतलो धाडसी मनीस दुसऱ्या वर्सा बडगें गेलो, थंय जिखलो. जिखल्या उपरांत 91 ह्या स्टेटीचो मुख्यमंत्री जालो आनी तेजे उपरांत तेजी वाटचाल चालूच लागली. पूण रवी नाईक हो केन्नाच मंत्री असो वागूंक ना. तो केन्नाच आपूण एक पॉलिटिशियन असो कोणा कडेन वागलो ना. हांवें तेजे उतर चढाव पळयल्या. तो इलेक्शन जिखला आनी इलेक्शन हाडला. जेन्ना जिखलो तेन्नाय तो तसोच, जेन्ना मंत्री पदाची शपथ घेतली तेन्नाय तो तसोच, आनी जेन्ना सांडलो तेन्ना तातूंत कांय फरक दिसना. देखीक रवी नाईक मंत्री, रवी नाईक एक मनीस, एक पुरुष, महापुरुष. हो पुरुष ह्या शतकांत आनी गेल्या शतकांत आमच्या समाजात तरी असलो पुरुष, महापुरुष जल्माक येच अशें दिसना. कित्याक तेणें जायतें आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. केन्नाच ताका हांवें तेज्या लायफान खूब म्हाजो तेजो परिचय एका मनशाचेर तापलो ताका केन्ना पळोवना. आयज मंत्री आसता, हांवें कोणाक मोबायलाचेर थापट मारताना पळयला आनी कोणाक घावी मारताना पळयला. तो पुलिशेचो 2 फावटी, एकदां मुख्यमंत्री जालो, दुसरे फावटी होम मिनिस्टर जालो. पूण केन्नाच तेणें फोनाचेरूय कोणाक तापोवना. आनी आमी सुद्दां केन्ना चुकले जाल्यार आमकां सांगप, अरे मोठ्यान कित्याक उलयतास. हो मनीस 3 पक्षांत गेलो, पूण ताका 3 पक्षांनी हेंगान गेलो. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान जेन्ना आपलो मागीर तो काँग्रेसीन गेलो आनी निमाणो आतां बीजेपीत गेलो. तो म्हाका सदांच सांगतालो, संजीवा जाणा तेजे म्हाजे वयाचे डिफरंट 21 वर्सां. हांव तेज्या 21 वर्सां ना, तेजो हांव सामको आतां प्रवान मेळना. सगळे जनरेशन तेजे तो जल्मलो त्या जनरेशनान म्हणटा बेबी बुमर्स. आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर 1946 तो जल्मलो आनी तेन्ना ताका जनरेशन, मागीर आमी येयले जनरेशन एक्स, मागीर वाय येयले आनी आतां रवी नायकाचें सामकें फेवरेट जनरेशन आसलें जेन झी. आनी आतांचे जे आल्फा, ते 13 वर्सांचे सकयले, तेवूय तेजे फ्रेंड. पूण तो म्हाका म्हणटालो, आमच्या गोंयांत प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री जावचो नासलो, तो बाबू नायक जावपाचो. आनी तेन्ना आमी लोक बाबू नायक, रवी नायक हे समाज तितके नासले. आपूण फोंड्या जल्मलो 18 तारखेर सप्टेंबराचेर आनी बाबू नायकूय फोंड्या जल्मलो 19 तारखेर ऑगस्टाचेर. आमी दोगूय फोंडेकार. आनी तेन्ना डॉक्टर विली आनी बाबू नायक वॉज अ सिनियर काँग्रेसमॅन इन 1980s. तेन्ना तांच्या दोगांचें उपसंव जालें म्हणून आमकां आयज एक बरो इंडस्ट्रियलिस्ट भौसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान एक बरो धाडाडीचो मुख्यमंत्री दिसलो. आनी तेन्ना राणो भुरगो आसलो ती माट तेज्या बद्दल पळयली. रवी नाईक हे काँग्रेसीनूय आशिल्ले आनी काँग्रेसीन तांचे बद्दल तांकां लागून एक शोकसभा आयोजीत करपाक जाय आशिल्ली, ती करूं ना. म्हाकाय तें बरें उचीत अशें दिसलें ना, कित्याक ती सभा जेन्ना थंय जाता थंय पार्टी पॉलिटिक्स येवपाची गरज नाशिल्ली आनी हांगाय पार्टी पॉलिटिक्स येवपाची गरज ना. पूण बरें दिसलें की हांगा मडगांवां भाई नायक आनी तांच्या परिवारान मुखार सरले आनी ही सभा तांणी घेतल्या. आज जेन्ना आमी सगळे तांचे लागींचे आशिल्ले ते सगळ्यांनी रवी बाबा बद्दल उलयलां, हांव तातूंत चड भर घालूंक सोदिना, कित्याक ही इज ग्रेट. एक जनरेशनाचे एक एंडाचो असो हो एक लिडर, म्हणजे ते काळा वयले जे लिडर आमी ल्हानपणाच्यान आयकताले, भाऊसाहेब म्हणा, शशिकलाताई म्हणा, वा अशे मोठे मोठे जे लिडर आमच्या गोंयांत जाले वा भायर, त्या तोडीचो लोकांचो आदर प्राप्त आशिल्लो, मोग आशिल्लो हो नेतो. जसो संजीवानी म्हणलें की सगळे जनरेशनाकूय तो आवडीचो आशिल्लो. तो जेन्ना आज पडद्याआड गेला त्या वेळार गोंयांत आख्खें गोंय हळहळलें. म्हणजे फक्त भंडारी समाज न्हय वा फक्त बहुजन समाज न्हय, पूण आख्खे गोंयचे समाज मन हाल्लें. आनी त्या
घटनेक जेन्ना आमी थंय अंत्ययात्रेक आशिल्ले वा बाकीच्यो ज्यो सभा आशिल्ल्यो तातूंतल्यान कळून येता की हो एक मोठो आघात. ध्यानी मनी नासतना ते गेले, तेजे 2 दिसांनी आमी तांकां आदले दिसा पळयले रुद्रेश्वराच्या आवारांत जेन्ना एक मोठी सत्कार समारंभ जालो भंडारी समाजातल्या वेगवेगळ्या नेत्यांचो. त्या दिसा ते संपूर्णपणे थंय बसून आशिल्ले आनी ती एक तेंची खासियत आशिल्ली. हांवें कितलेशेच प्रोग्राम तांचे पळयल्यात. सगळ्यांत पयलीं पावप आनी सगळ्यांत लास्ट वचप, मदीं असो सोडून वचप. कोण वयता जाल्यार ताकाय सांगप तूं असो सोडून वचपाक जायना म्हणून. आतां ते आमकां जरी सोडून गेले तरी खंयच्याय प्रोग्रामाक हांवें पळयलें तांकां चडशे ते थंय सुरवातेच्यान एंड सादो एक खंयच्या तरी गांवांतलो सुद्दां सत्कार समारंभ आसूं ते थंय बसून प्रत्येकाची खबर घेवन सगळे कडेन उलोवनूच वयताले. आनी ही एक व्हडलो नेतो जावन सुद्दां जशें तो एक ऑन ग्रावंड रुटेड टू द ग्रावंड हे आशिल्ले म्हणूनच तो सगळ्याक आपलो दिसतालो. पूण आमी जेन्ना अशें म्हणटात की फक्त बहुजन समाज वा आतां जशें म्हटलें की सगळ्यांचोच लिडर आशिल्लो, ही म्हाका दिसता हे खंयच्यानय तांचे हितून. खूब जाण म्हणटात मातयेंतल्यान एक म्हणजे सामान्य घराण्यांतल्यान जल्मल्ले रवी नायक हे येदे व्हडले हेजेर पावले. तांचे शैक्षणीक कर्तृत्व जर पळयलें म्हणजे हांव खूब फावटी तांच्या कॉलेजांनी हांव शिक्षण क्षेत्रांतलो मनीस, गोवा विद्यापिठांतलो मनीस. तांच्या कॉलेजांनी एज अ टीम जेन्ना इन्स्पेक्ट करपाक वता वा एफिलिएशनाक वयता वा आनी कित्याक वयता तेन्ना गेला. तुम्ही पळयतात GNH.